भाव भयणीनो, आयच्या नियाळाक आवयच्या दिसाक आमी आवयांचेर नियाळ करतले. आयच्या दिसाक आमी आवयाच्या पुतांचेर नियाळ करतले. आयज आंज बडवे आमचे मदें आसात. आंज बडव्यांचेरूय इल्लोसो नियाळ करया आयज. आनीक आमची आवय सृश्टी माता, हे सृश्टी मातेचेरूय इल्लोसो नियाळ करुया. रेडी? नियाळाक रेडी? जाल्यार ह्या नियाळाक सगल्यांनी जागी रावची. न्हीद येता तांणी पासून आनी जी कोण जागी आसात तांणीय बीन, कित्याक आवय सदांच जागी रावता. मिसाक येवचे पयलीं हांव एक युट्यूबाचेर व्हिडिओ पळयतालो. आंतोनिया साल्झानो, हिका वळखता तुमी? आंतोनिया साल्झानो, कार्लो आकुटिसाची माय. आतांच तिचो इंटरव्यू हांव आयकून आयला. वद्दो उरला, तो मिस जाल्या उपरांत आयकतलो. कार्लो आकुटीस तरणाटी, जाणा कार्लो आकुटीस कोण तो? कालूच सांत जाला. आनी ताच्या बराबर आनीक एकलो तरणाटो जो 1925 सोंपलोलो, पिएर जॉर्जियो फ्रासाती. हे दोग जाण सांत आमकां कालच्या दिसाक आमच्या पाप साहेब लिओन फावो केल्यात. तांचें कॅननायझेशन जालां आनी कॅननायझेशनाक फर्स्ट मिलेनियल सेंट कार्लो आकुटीस, ताची आवय ह्या कॅननायझेशनाक आसली. इतालियान ती. इंग्लीश तितली बरी कळना. कळटा म्हळ्यार मातशें एक्सेंट दुसरे भाशेन. इंटरव्यू आयकूंक बरो दिसलो. आनी ही आवय आपल्या ह्या मुलाखतीन सांगता की माय सन हॅज सेव्ड मी. म्हज्या पुतान म्हाका साल्वार केल्या. आवय. आनी कित्याक म्हणटा ती आपणाक साल्वार केल्या म्हूण? ती आपणाच्या जिविताचेर आनी कार्लो आकुटीस आपल्या चेड्याच्या जिविताचेर हो सोर करून नियाळ करताली, वो सांगताली. हांवें पयलो कुमन्यांव घेतलो तें म्हजें पयलें मीस जालें. दुसरें मीस जालें खंय? जेन्ना तिणें क्रिज्म घेतलें. तिसरें मीस केन्ना जालें? केन्ना जालें आसतलें? तिसरें मीस तिच्या काजाराचें मीस जालें खंय. आनी ती म्हणटा आपूण भावार्थान पयलीं कातोल कशी न्हय, पूण कातोल्क इस्कॉलान शिकताली. आनी म्हजी सगलीं बाराबरचीं जीं आसा तेंचो पयलो कुमन्यांव आसलो. आनी देखून तांच्या बराबर हांवें लूट केली. हांवेंय कुमन्यांव घेतलो तांच्या बराबर. समजूंक ना कुमन्यांव कितें तें. पूण पयलें मीस पयलो कुमन्यांवाचें जालें. मागीर ती म्हणटा मागीर खबर ना, क्रिस्ती जिवीत, कातोल्क जिवीत साक्रामेंताचें अशें जिवंक चान्स पडोंक ना. आनी त्या उपरांत क्रिज्मूय तसोच घेतलो, लुटीन लूट. आमचेय मदलीं जायतीं जाणां तशींच घेतात. तरणाट्यांकूय खबर आसतलें. दोतनीक येवपाक जाय म्हूण थोडीं येतात. दोतोन विचारल्यार कळना. थोडीं जाणां मागीर शिकतात दोतोन, क्रिज्म घेवन जाल्या उपरांत. जाल्यार ही एक आवय जी आतां आपूण तरणाटी आसतना सांगता क्रिज्मूय घेतलो आनी मागीर लग्नूय जाली. तिचो डिवोर्सूय जालो मागीर. दूख. आनी 4 भुरग्यांक तिणें वयर काडले. आनी ह्या 4 भुरग्यांक वयर काडटाली तातूंत आपल्या एका पुता लागीं म्हणजे कार्लो ह्या आपल्या पुता लागीं शिकली. तो ल्हान आसतना थावन हे सगल्यो बऱ्यो वस्तू करतालो. येदो असो आसतना ल्हान आसतनाच जी कोण गरजेक सांपडलेलीं आसा तांचें पळयतालो. ती म्हणटा आमी ज्या वाठारांत रावतालीं मिलान हांगा सेंट्रल, थिंगा बेश्टो लोक उक्तोच न्हिदतालो भायल्यान, कोण ना. तांकां हिंव खाताली. आनी तेन्ना हो म्हजो येदोसो पूत तांकां कितें न्हेसूंक दिवचें, तांकां कितें जेवण दिवचें, हें ल्हानूच आसतना सुमार 9 वर्सांचो आसतना हें काम करपाक वेतालो आनी तांकां दितालो. त्या उपरांत ताचें जिवीत मुखार ताणें जेन्ना पयलो कुमन्यांव घेतलो, ती म्हणटा त्या दिसाक थावन हांवें सद्दां मिसाक वचपाक सुरू केलें. कित्याक ज्या दिसाक कुमन्यांव घेतलेलो, पयलो कुमन्यांव घेतलेलो, तेन्ना कार्लो आकुटीस येदोसो भुरगो कसो निर्णय घेतलो की म्हाका जेजूक तेंकून रावपाक जाय. आय वॉन्ट टू स्टे क्लोज टू जीजस. आनी ह्या पासत सद्दां युकरिस्टीक एडोरेशन
डेली मास, सदांच मिसाक वचप. पूत वयता म्हणटच आवयकूय वचपाक पडटा न्हू पुताक घेवन मिसाक. ती म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका ह्या मिसाचो अर्थ शिकयलो, म्हज्या पुतान म्हाका जेजू लागीं व्हेलो, नाजाल्यार हांव ताची आवय कशी जेजू कडली, धर्मा कडली, भावार्था कडली पयस आसली, व्हडली भावार्थी न्हू हांव, अशें ती म्हणटा. जाल्यार ही आवय आपल्या पुताक आपलो सोडवणदार म्हणटा. आनी आयज जेन्ना तो सांत जाला, सांत म्हण ताका जाहीर केलो आमचे पवित्र सभेन, जायत्यो असल्यो घडण्यो ज्यो आसात ती सांगता. जंय जायत्या लोकांनी सांगलां आपणाक मिलाग्र फावो जाल्या, ताचे वरवीं इंटरव्यू विचार करप्यान तिका विचारलें, डू यू प्रे टू सेंट कार्लो आकुटीस, तूं तुज्या पुता लागीं मागताय? ती म्हणटा वय हांव मागतां. आनीक ही मिसाची भेटोवपाक एक इन्सिडेंट आपल्या पुतान सांगलो. ती म्हणटा ताका आपलो पांय दिश्टी पडलो स्वप्नांत, पांय मेलो हार्ट एटॅक जावन, दुखी जाल्ली हांव. आनी पुतान सांगलें ग्रँडफादर दिश्टी पडला आनी ताणें सांगलां आपणा पासत माग, आपणाक सर्गीचें सूख फावो जावंक माग. आनी तेन्ना तावन ती म्हणटा हो भावार्थ घेवन पांयचे पासतूय मागचे पासत आपूण सदां मिसाक वेता. पुता बरोबर तें युक्रिस्टीक एडोरेशन करूंक सदां मिसाक वेता. आनी हेंच ह्या पुतान आपल्या आवयच्या पालवान, पण तिका नाका आसलें, तिका खबर नासली, पूण पूत जें बरें करता ताका सांगात दिलो, सोडवणेची वाट चल्ली. आनी ती आयज म्हणटा म्हज्या पुतान म्हाका साल्वार केली, आयज देवाक लागीं आसा. आयज ती म्हणटा आयज हांव देवा लागींनूय मागपाक शिकली, फकत पुता कडेन न्हू देवा कडेन डायरेक्ट मागपाकूय शिकली. भयणीनो, ही आवय वेगळे तरेची. सदां घडये आमी आवयांच्यो काणयो आयकता त्यो वेगळ्यो आसतात. ही आवय जी मानून घेता आपली असोकताय, आनीक हीच असोकताय आपल्या भाग्योनपणान बदलता. दुसरो भाग्योन जो आसा पियेर जॉर्जियो, ताची आवय जायती पयलीं सोंपली, ती नासली, पूण ताची भयण आसली. आनी तांणी हे पाप साहेबान आमकां जे आतां तरणाटे सांत दिल्यात, आयच्या दिसाक कितें भाशेन हांव म्हणटलो आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक एक देख, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या तरणाट्यांक एक उलो. आयकतली तुमी हो उलो, तें तुमचेर दल्ललें आसा. भोव करून पवित्र मिसाचे भेटेन जेजूक मेळूंक येवं. कित्याक आयज आमी आंकवार मरेचो जल्माचो दीस मनयता तेन्ना आंकवार मरेच्या जल्माक जेजूच्या जल्मा विरेत अर्थ ना. तो तिचो जल्म आमी वयर काडून परकोणची नासल्या. जरी तर जेजूचो जल्म नासलो आनी जेजूच्या जल्माक लागून तिचो जल्म न्हू जाल्यार आमी परबूय मनयनासल्या. पूण त्या पुताक जल्म दिवचे पासत जी जल्म दिवपाची आसा ती जल्मा हाडी पर्यान कोश्ट त्रास आसतले. हें आयज आमी पयल्या वाचपान मिकेसाच्या पुस्तकान आयकलां. मिकेस प्रवादी सांगता जाल्यार ती जल्माक हाडटली ही देवाची येवजण. आनी हे देवाचे येवजणेन आवय आसा, पूत आसा, म्हणजे भुरगीं आसात, आवय बापूय आसात. दोनूय गरजेची आमच्या कुटुंबाक. आनी आमच्या कुटुंबाक एके भाशेन हीच सोडवणेची वाट चलूंक आयज आपयल्या. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज आमी सायबीण मांयच्या जल्माच्या दिसाक अन्याळ करता आसतना जशें सुरवातेक म्हणलां आनीकूय आसात थोड्यो आमच्यो आयडियाज जाका आमी आवय म्हणटा. आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटालो, कोण आवय, कोण माय आपली? म्हादेय रिव, ती म्हजी माय. आनी ह्या पासत तिका कांयच जावंक हांव दिवचो ना. भाशण जालें तें बरें आहा, पूण म्हणलें तेणें म्हादेय म्हजी माय. आमी सगळीं काय बरी म्हणटा सृश्टी माता. ही सृश्टी आमची आवय आनी हे सृश्टीन आमी आमचो जीव जियेता. आनी अशें करता आसतना भाव भयणीनो, हे आवयक जायते फावटी दूख जाता. जी जल्माक हाडची आसात ती जल्माक हाडी पर्यान तांकां एके भाशेन कोश्टांच्या हातान केली, तांकां त्रासांच्या हातान केली. आयज आमची सृश्टी तेच भाशेन त्रासान आसा. आयज आमची म्हादेई तेच भाशेन त्रासान आसा. पूण आवय म्हणटा तांकां आमी. भाव भयणीनो,
ह्याच संदर्भान आयचे शुभ वर्तमान आमी आयकलां आनी आयज हांवें मुद्दम व्हडलें आहा तें वाचप घेतलां. जायतीं नांवां बरीं दिसता तीं वाचपाक. आनी हें शुभ वर्तमानान हीं जीं नांवां सगळे आख्खे पुर्वज आसात तांचीं नांवां तुमी बरे भाशेन आयकल्यां जाल्यार चडशीं नांवां कोणाचीं आयकूंक येयल्या, दादल्यांचीं काय बायलांचीं? दादल्यांचींच सगलीं नांवां. आनी तातूंत भितर एक एडवर्टिजमेंट कसो थोड्यो वस्तुऱ्यो भितर सरल्यात. आनी मुद्दम शुभ वर्तमान बरोवपी जो आसा ती तांकां घालता. थोड्योश्यो वस्तुऱ्यो चड नात, पूण त्या वस्तुऱ्यांचीं नांवांय आयल्यां तेन्ना तरूय पूण तो बापूय आसा तेचेंच नांव, हो कोणाचो पूत, तो कोणाचो पूत, कोण कोणाक जल्मलो, हीं सगलीं नांवां आख्खी सगलीं वाशावळ काबार जावं पासून. पूण निमणें पावता तेन्ना जरी तर तुमी आयकलां, निमणो कोण आसलो वाशावळीन? पयलो अब्राम, निमणो मारयेचो पती जुजे. हेर सगळे कडेन अब्रामाक जल्मलो, जाकोबाक जल्मलो आनी ती सगळीं नांवां आसा तांकां जल्मलो म्हण आयकलां. पूण निमणें जुजेक जल्मलो जेजू म्हण ना. आयकलां? जुजेक जल्मलो जेजू म्हणून ना. वाशावळ काबार जाता तेन्ना जुजे मारयेचो पती, जिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. निमणें उगडास धरात सदांच. जुजे मारयेचो पती, जिका क्रिस्त म्हणटात तो जेजू जल्मलो. आनी ह्या पासत ही आवयक खेरीत जागो आसा. आनी ही आवय जल्म दिवपाक वेचे पयलीं तिका आंज बडवे मेळ्ळ्यात. आयज आंज बडवे चयल्या तुमी? आंज बडवे चयल्या केन्ना? क्या आप लोगों ने एंजल देखा है? आज एंजल देखा है? बरें चलोन येयलें. तितूंतलो एकलो तो आंज जो आंकवार मारेक भेटलेलो. नांव कितें तेजें? गेब्रियल, एंजल गेब्रियल, आक एंजल गेब्रियल. आयज येतलो, उबो रावतलो मागीर. ते एक आंज येवन हिंगासर आपूण कोण तें सांगतलें तुमकां. तातूंतलो एकलो आर्कांजेल गाब्रियल, जाणें ही खबर मारयेक दिली. जुजेकूय सपनांक दिश्टी पडून ताणें सांगलें, भिये नाका मारयेक तुजी पतीन करून घेवंक, कित्याक ती जल्म दिवपाचो आसा तो देवाचो पूत. तो जल्मतलो आनी तूं ताका नांव दवरतलो जेजू, इमानुएल, आमचे मदें देव. म्हणटूच मारयेचो जल्म भाव भयणीनो जेजूच्या जल्माक लागून आसा, जेजूच्या येण्याक लागून आसा. आनी हे मारयेन एक चलयेन मानून घेतलें. आपणाचें व्हडपण करूंक ना. आयज काल्लो आकुटीस ताची आवय आपणाचें व्हडपण करिना, पूण खालतिकायेन सांगता आपणाचें किरकोळपण, आपणाचें उणेपण. आनी पुताक लागून, पुताच्या बागयोनपणाक लागून कशे भाशेन आपूण देवाक लागीं आयली, सोडवणेची वाट चल्ली ती सांगता. आंकवार मारिया, आयज तिचो आमी जल्माचो दीस मनयता आसतना तिणें वय म्हणलें. जरूय ही येवजण देवाची तिका समजूंक अवघड जालें, मानून घेवंकूय अवघड जालें. पूण आंज बडवो येवन जेन्ना सांगलें तिणें मानून घेतलें. रिस्क आसा, खतरो आसा, तरी पूण मानून घेतलें. भाव भयणीनो, आयज तिच्या जल्माच्या दिसाक जरी तर आमी सृश्टीची खबर करता, नदीची खबर करता, म्हादेयची खबर करता, जाल्यार थंयसरूय आयज आमकां आंज बडव्यांची गरज आसा. आंज बडव्यांची आमी उतरां आयकून ती देवाचें उतर म्हूण आमी मानून घेवपाची गरज आसा. आनी तेन्ना आमच्या आवयांक ही सोडवण खरेपणी मेळटली. नाजाल्यार कितें जातलें तेंय आमच्यान पळोवपाक जाता. जरी तर भुरगीं मेलीं वो भुरग्यांक त्रास जाले, आवयक बरें दिसता? तुमचे मदल्यो कितल्यो आवयो आहा, तुमच्या भुरग्यांक जरी तर त्रास जाता, कश्ट जातात, ताळयो मारतात, फुगड्यो घालून नाचतात, कोण आहा असली आवय? पूण तुमच्या भुरग्यांक इल्लेशें पासून कितें जालें जाल्यार वयर सकयल जाता तसल्यो आवय नात तुमी? इल्लेशें, चड व्हडलें जावपाक नाका, इल्लें जायत जाल्यार भुरग्याक व्हडलें कोत्तात जायते फावटी. जालां येदेशें पूण कोत्तात व्हडलें. कित्याक? आपल्या पुताची सोडवण, आपल्या धुवेची सोडवण, आपल्या भुरग्यांचें बरेंपण पळोवपाक जाय. देखून भुरग्यांक जरी तर त्रास जातले जाल्यार आवय सदांच सादूर रावता.
आनी असल्यो आवय तुमचे मदें आसात जाल्यार आवय जेन्ना सादूर रावता आपल्या भुरग्यांक उमक्या जाग्यार वचनाका, तो बरो न्हू जागो, उमक्या मनशां बरोबर वचनाका, ती बरी न्हू मनशां, उमकी वस्त कोण नाका, ती बऱ्याक पडची ना, हें सगळें आवय सांगता आपल्या भुरग्यांक, उक्तेपणी सांगता. थोडे फावटी भुरगीं आयकतात, भुरगे मायचें बेसांव घेतात, खुशाल उत्तात. थोडे फावटी आयकना भुरगीं, आपूण व्हडलीं जातात. ती जरी तर काल्लो आकुट आसा भाशेन जरी तर भाग्यवंत आसली जाल्यार बरें आहा. पूण आयज भुरग्यांनो, तरणाट्यांनो, काल आकुटिसा सारकें तुमचें जिवीत आसा म्हणपाक जाता तुमच्यान, त्याच गर्वान, त्याच अभिमानान म्हणपाक जाता, वय हांव म्हजे आवयक जेजूशी व्हरतां, हांव म्हज्या बापायक जेजूशी व्हरतां, हें म्हणपाक जाता कोणाच्यान? म्हणपाक जाता जाल्यार बरें जालें, तुमी एक दीस भाग्यवंत जातलीं. म्हणपाक जायना जाल्यार ते आवयचें आयकोंक जाय आमी. ह्या पासत आयज मारयेचो जल्म दीस आमी मनयता आसतना आमकां जण एकल्याकी कृपा मागुया. सोडवणेची वाट आमी चलूं. जें कितें आमकां बरें आसा, कोणूय तें मागीर शिकोवं, भुरगीं पासून शिकयतात जाल्यार बरें आसा तें शिकुया. जें कितें आमकां कळना, जें कितें आमकां समजना, तें आयकूंक, समजूंक, शिकूंक उक्त्या मनाची जावया. आनी हें सगळें करून जाल्या उपरांत, शिकल्या उपरांत, जाणा जाल्या उपरांत जीं पावलां मारपाक जाय, जे निर्णय घेवपाक जाय, जें एक्शन करपाक जाय, तें एक्शन आमी घेवया. आनी तेन्नाच आमची आवय खुशाल आसतली, तेन्नाच आमचे आवयक हें दादूसपण मेळटलें. आनी तेन्नाच एक दीस आवय आमचे पासत खुशाल जावन म्हणटली, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका सडयल्या, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका खुशालकाय दिल्या, म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका वयर काडल्या. तर हेंच करूंक आमचे स्वर्गीचे आवयचे मजतीन हे पवित्र मिसाचे बेटेन आमकांच, आमच्या आवयांक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या सृश्टीक आमी देवाच्या हातान घालुया आनी आज बुडव्यां बरोबर ही वाट चलूंक तयार जावया.